नमस्कार, तुमकां सगळ्यांत दिवाळेची परबीं. पळोवया प्रायम खबरो. गोंयकार मनयतात नरक चतुर्दश. वता वता थंय बारीक मोठे नरकासुरांच्यो सर्तीचे सुवातींनी पुलीस बंदोबस्त. पळयात गोंयकारांची गोंयभर दिवाळेचो मूड. मात मायनिंग वाठारांत वातावरण थंड. मार्केटां बंद, बाजार पडलो, पयसो घोळना. पसरकारांचो मूड ऑफ. पुराय मायनिंग बेल्टांत हें चित्र. काम जातकच कोणें कितेंय दिलें आनी घेतलें जाल्यार भ्रश्टाचार जायना. चर्चिलाचो करप्शनाचेर अजब युक्तिवाद. लोकसभेची वेंचणूक लढयतलो. एडोनाक घोशणा. कर्मचाऱ्यांक पगार घालपाची एमपीटीची ना परिस्थिती. कर्मचाऱ्यांनी एकतर VRS वा EOL घेवची. एमपीटीचो शिपिंग मंत्रालयाक प्रस्ताव. कर्मचारी काचाबूत. जम्मू काश्मीरान मॅच दवरली ड्रॉ. गोंयाक आशिल्ली जिखपाची संद. गोंयचो अमोघ देसाय मॅन ऑफ द मॅच. गोंयाक 3 पॉयंट जाल्यार जम्मू काश्मीराक 1. खबरो विस्तारान. नरक चतुर्दशीक नरकासुराक लासून दिवाळी मनोवंक सुरवात जाता. हालींची दिवाळी फक्त नरकासूर वधान सोंपना. मोठे मोठे नरकासुराच्यो सर्ती जातात. रस्त्यार वाड्यार बारीक मोठे नरकासूर उबे जातात. नरकासूर वधाचो उत्सव सोमारा रातीं सुरू जालो. न्हिदतल्यांची न्हीद रातभर खवयटा. मात फांतोडेर फोगाचे रोशणायेत आनी धमाक्यांनी नरकासुराक लासून दिवाळी उजवाडटा. पळयात गोंयकारांची नरक चतुर्दश. नरकासुरांच्यो सर्ती जाल्यो तरी अंदू मायनिंग वाठारांत दिवाळेक वर्साचें वातावरण दिसना. मायनिंग बंद जाल्ल्यान मार्केटूच मंदावलां. बाजारांनी नित्याक दिवाळेक पयसो घोळटा तसो अंदू घोळना. पसरकारांचो वेपार पडला. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकां बरोबर तांचेर निंबून आशिल्ल्या पसरकारांचोय दिवाळेचो मूड गेला. कुडचड्यावेलें चित्र दिवचल मेरेन गोंयच्या पुराय मायनिंग बेल्टांत दिसता. मयूर नायकाचो खासा रिपोर्ट. हरशी दिवाळेच्या दिसांनी कुडचडेचो बाजार सामको भरिल्लो दिसता. प्रचंड वर्दळ दिसता. मात ह्या वर्सा चित्र तशें ना. कुडचड्यार बाजारांत शुकशुकाट दिसता. मायनिंग सध्या बंद आशिल्ल्या ह्या वाठारांत मंदी चल्ल्या. खणी बंद जाल्ल्यान खणीचेर काम करपी, मायनिंगाचेर निबून आशिल्ले आनी तांचेर निबून आशिल्ले पसरकार सगळ्यांकूच दीस वायट आयल्यात. पयलीं दिवाळी म्हणल्यार एक लोकांक एक सामकी हें आशिल्लें. दिवाळी हें करपा जाय तें करपा जाय अशें. आतां तितलें तें लोकांक नीट ना सो. कारण कितें आशिल्लें? कारण तेंच तें मायनिंग सगळें बंद जालां न्ही. जवळ 60% इफेक्ट जाला बाजाराचेर, भांगराचेर. कित्याक लागून? भांगर मायनिंग सगळें थंड जालें न्ही. लोकां कडेन पयसो ना, पेमेंट ना, कांय ना, सगळें थंड. आमकां आतां फुलां धंदो करपाक लागल्यार 30 वर्स वयर जालीं. आतां सगळी म्हारगाय वाडले कामां म्हारगाय वाडले कारणान आतां फुलां बाजारूय बीन डावन जाले कडेन आनी आतां कितें मार्केटान लोक येवपाचोय कमी जाले कडेन
कितें कारण कितें जालें मायनिंग बीन बंद आसना आनी म्हारगाय भगभग वाडली मार्केट बाबा थंड जालो सामकें कितें कितें अशें मायनींग एरिया बंद जालें मायनींग बंद जाल्यार मार्केटाचेर परिणाम जाला कितले पर्संटेज लेस जाला 60%. ह्या वर्सा गिरायक कमी आसतलें हे इतल्याचेरच सोंपना. मायनिंग बंदीचो दिवाळी सयत नरकासुराचेरय परिणाम जाला. मायनिंग बंदीक लागून नरकासुराचो डोनेशनाचोय आंकडो देंवला. मायनिंग वाठारांतले कितलेशेच क्लब आनी मंडळांक हे फावट आपल्या बोल्सांतले मोडून नरकासूर आनी सर्ती करच्यो पडल्यात. वर्सानुवर्सां आमी ही आमची नरकासूर स्पर्धे आमी वतात पूण ह्या वर्सा आमकां भरपूरच प्रॉब्लम जाल्ला कित्याक हे मायनींग बंद जाल्ले खातीर आमकां कोणेच डोनेशन दिवंक शकले ना. तरी सुद्दां आमी क्लबाचे तर्फे जितलो फंड आशिल्लो तो यूज करून आमची संस्कृती ही टिकोवपाचो प्रयत्न केला. रिपोर्टर मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर. कोणाचेंय काम जातकच कोणें कितें दिलें आनी तें घेतलें जाल्यार भ्रश्टाचार जायना असो अजब युक्तिवाद आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चिल आलेमावान हेडोनात उलयतना केलो. वेंचणुकेंत पडले उपरांत गायब जाल्लो चर्चिल लोकसभा वेंचणुके निमतान परत सक्रीय राजकारणांत देंवला. आपूण दक्षिण गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक लढयतलोच अशी घोशणा ताणें केली. आपल्या पराभवाचें खापर ताणें वोटींग मशिनां दिगंबर कामत आनी काँग्रेसीचेर फोडलां. चर्चिल बाबान तुगेले जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दिताले तेन्ना पर्सेंटेज आपल्याक येवपाक जाय म्हणून फिक्स केली. म्हजे इतली पळय कॉन्ट्रवर्सी केली हय हांव अजून पासून बरो आहा रे कळ्ळो. म्हगे पोजिशन खूंय आहा हांव कितू आहा तें म्हाका खबर आनी देव खबर आहा. ओके हांव तेज्या वयर तुका कांयच उलयना. चर्चिलान केन्नाच कॉन्ट्रवर्सी कोता हांवें तुका सांगलां म्हाका तरी कोणें 5 रुपये दिले हांवें 4 रुपये 9 पयशे लोकां हाडल्यान मोळे. इट्स माय क्लियर कट. तूं कितें म्हणटा करप्शन म्हणून कितें चोय हें काम बाबा हें काम हांवें घातलां आनी तें हांवें केलें ना वो हांवें सांगलां इंजिनियराक हें कोणाक म्हूण वो तें मुगो हें हाडून दिलां तेन्ना करप्शन न्हू तें. पण चर्चिल बाब तूं कितें म्हणटा कोणें खुशेन हाडून दिल्यार तें करप्शन न्ही. म्हाका दिसना न्ही म्हाका दिसना तुजी इमेजूय स्पॉयल जाल्ली. म्हाका तूं करप्शन मोड म्हाका इमेज हें कर हांव कितलो करप्ट आनी हांव कितलो पळय हें आहा लोकांचें कितें हान आहा तो देव आनी हांव जाणा. पूण म्हगे वतच खंय तरी उगोळ जाय तूं कोडलें हांव जितलो मिनिस्टर तुका कोण मेळपाना. लोक म्हणटात की ते तुमी विटयली म्हण तुमच्या सरकारान. अरे हांव म्हणना आमी विटयला आनी आतां आहा तो बरो कोता तें तुमी पयलें न्हू सगलें आमी विटयलो खरो. आमगेलो चीफ मिनिस्टरान सांग विटयल म्हणून जाण चीफ मिनिस्टरान गव्हर्नमेंट एक कलेक्टीव न्ही. गव्हर्नमेंट कलेक्टीव म्हणल्यार आमचें आयकत कोण रे गव्हर्नमेंट कलेक्टीव म्हणल्यार आमचें आयकत कोण हांवें 2 फावटी सिग्नेचर घेतल्यो. एक फावट सिग्नेचर व्हरोन दिल्यो वयर हो मनीस भाशेन कोत म्हूण नाटकां. कितें प्लॅन मुगे प्लॅन कितें लोकांक हेल्प करपाचें. लोकसभा इलेक्शनाक बसपाक मती आहा म्हजें. आतां घेऊ एक विसव.